पर्रीकारा बदला आपल्याक मेळटा आशिल्लें मुख्यमंत्री पद, पूण ताणें खंय तें न्हयकारलें म्हणटा चर्चेर आल्ले माव. वाजपेयी सरकार कोसळपाक आपुणूय जापसालदार आशिल्ल्याचो ताचो दावो. गोंयांत कोरोनाच्यो केशी दिसान दीस वाडतच आसा. फाटल्या 48 वरांक 5 जाणांक आयलें मरण. वखदां आनी रोगाचेर नियंत्रण मेळोवपा खातीर सरकाराची धांवपळ. बॉलिवूड लायमलायटाचेरूय दिसपाक लागल्यात कोरोनाचे ढग. पयलो बिग बी, उपरांत अभिषेक आनी आतां ऐश्वर्या आनी तिची चली कोरोना पॉझिटिव्ह. आदलो क्रिकेट चेतन चव्हाणाकूय कोरोनाची लागण. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. भारतांतल्या कोरोना केशींचो आंकडो 8.5 लाखाचेर पावला. एकाच दिसा सुमार 28,000 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 4 दिसांत वट्ट 1,07,136 कोविड केशींची नोंद जाल्या. आतां मेरेन 2,80,151 जाणांची तपासणी केल्या. भारतात एकाच दिसा 28,637 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. तशेंच फाटल्या 24 वरांत 551 जाणांक मरण आयलां. 19,235 जाण बरे जाल्यात. भारतात कोरोना केशींचो आंकडो वाडून 8,49,553 जाला. एक्टिव्ह केशी 2.92 लाख आसात. जाल्यार 22,674 जाणांक मरण आयलां आनी 5.34 लाख लोक बरे जाल्यात. महाराष्ट्रात कोरोना केशींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. सद्याक थंय 2.46 लाख केशी आसात. उपरांत तमिळनाडूत 1.34 लाख, दिल्लीत 1.10 लाख, गुजराताक 40,941 आनी उत्तर प्रदेशात 35,092 केशी आसात. जगभरात एकाच दिसा 1 लाखा परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. जगातलो कोविड केशींचो आंकडो वाडून 1.28 कोटींचेर पावला. 5.67 लाख लोकांक मरण आयलां, जाल्यार 74 लाख लोक बरे जाल्यात. अमेरिकेत कोरोना केशींचो आंकडो 30.97 लाखांचेर पावला. ताचे उपरांत ब्राझीलात 18 लाख, भारतात 8.49 लाख, रशियेत 7.20 लाख आनी पेरूत 3.19 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोंयांत कोरोनाच्यो केशी दिसान दीस वाडत आसा. जावं ती उद्देगीक वसणूक वा हेर बाकीचे वाठार. गोंयच्या दर एक भागात कोरोनान हातपाय पाताळल्या. आयतारा सांजे मेरेन मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कोरोनान 14 जाणांचो बळी घेतलो. फाटल्या 48 वरांत कोरोनाक लागून 5 जाणां आपलो जीव वगडावचो पडलो. वास्कोचो खारीवाडो कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केल्ल्यान मातसो बोवाळ जालो. थळावे लोक एकठांय येवन तांणी झोनाची पुनर्रचना करपाची मागणी केल्या. तशेंच थळावो आमदार कार्लोस आल्मेदान चडांत चड लोकांची तपासणी करपाची मागणी केल्या. लोकांची तपासणी करपाचें आश्वासन उपजिल्लो अधिकारी सचिन देसायान दिलां. तशेंच OPD उक्ते करतले अशें ताणें सांगलें. खारेवाडा एरिया आहा पळय ती कंटेनमेंट मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केलेली आहा आनी ती एरिया म्हाका दिसता गुगल मॅपा प्रमाणे कलेक्टरान आयडेंटिफाय केलेली आसा आनी ती फूल वॉर्ड नंबर 14, 15 इवन 13 3 वॉर्ड घेतलेले आसा. लोकांची इतलीच रिक्वेस्ट आसली की तो वॉर्ड नंबर 15 आहा तो टोटली सेपरेट आहा, तेका लागून तो पार्ट सेपरेट करपाचो. आमी ती रिक्वेस्ट आमच्या मामलेदारा कडेन घातलेली आहा. आयज सकाळी देखून हांवें प्रेसा एक व्हिडिओ रिलीज केला की म्हणजे 3 पोस्ट आहले. एक पोस्ट आहले रिगार्डिंग मास टेस्टिंग, सेकंड वॉज रिगार्डिंग प्रोविजन एंड थर्ड वॉज दॅट वी हॅव टेक द लोकल काउन्सिल इन कॉन्फिडन्स. सो एक कंटेनमेंट झोन ते कशें डिसायड करता, केसीस आहा ते पण डिसायड करता. See that the health officer is involved and the administration is involved. There I can't get involved. From Monday we have decided that there will be testing done over there in the nearby areas just to get an idea how many number of cases are there in the vicinity. So for that we will have a testing round after Vishwajit was also there with me. So that from Monday we will start. And also OPD will be run there. OPD will also be started by the Urban Health Center. Sir, there was some news that कोणाकडे लोकांक तो कंटेनमेंट झोन मातसो मॉडिफाय केल्लो अशें कितें आयकूंक मेळ्ळें. No, once the order is issued, as per that order, containment zone is already decided. As per that, we will proceed. And the rest of food and everything will be Yes, like other containment zones. Here also we will put everything in place. साश्टींतलो कोरोनाचो आलेख दिसान दीस वाडत आसा. आयतार दीस कुडतरे कोरोनाचे 3 दुयेंती मेळ्ळे. तशेंच कुंकळे 4,
बाळी 4 आणि लोटली 1 दुयेंती मेळ्ळ्या. थोडे दीस आमची म्युन्सिपालिटी जी आसा ही बंद दवरची म्हणून, कित्याक सगळे लेबर जे आमचे आसा ते आज म्हळ्यार आतां 6 लेबर इन्फेक्टेड जाल्ले आसा. सो ह्या हेका लागून आमी ऑलरेडी आमचे चीफ ऑफिसराकय सांगले की तुमी तुमगे हायर ऑथॉरिटी इन्फॉर्म करून म्युन्सिपालिटी बंद दवरा म्हणून. सो आयज आमगे आनी एक म्युन्सिपल इंजिनियर जो आसा तो आज कोविड-19 इन्फेक्टेड जाल्लो आसा. कोरोनांतल्या साल्वार जाल्ल्यांक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आव्हान केलां. प्लाझ्मा थेरपी खातीर सरकारान जीएमसीत प्लाझ्मा बँक उक्ती करपाचें थारायलां. प्लाझ्मा कोणी दिवं येता ह्या विशीं तांणी म्हायती दिली. सहकार मंत्री गोविंद गावडेन आयतारा गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतल्या कोविड केअर सेंटराची पळोवणी केली. हॉस्टेलाच्या आनीक 2 बिल्डिंगांत कोरोना दुयेंत्यां खातीर 166 खाटी घातल्यात. तातूंत 54 दुयेंतींचेर उपचार चालू आसात. आम्ही ऑलरेडी जीईसीची जी 2 हॉस्टेल जी आसात ती ऑलरेडी काल पासून जी 90 स्ट्रेंथ जी आशिल्ली 95 तितून 54 ऑलरेडी पेशंट्स जे आसात ते इन हाऊस आसात. त्याच बरोबर दुसरें हॉस्टेल आमी आज वी आर रेडी टू सेंड द पेशंट्स ओवर देर. आणि हे जे IITचे जे हॉस्टेल जे आसा त्या हॉस्टेलान आमी पयले प्राथमीक फेरीचेर 350 पेशंट हातून भितर सामावून घेतले अशे तरेची अरेंजमेंट आज आमी केल्ली आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. बॉलिवूड लायमलायटाचेरूय आतां कोरोनाचे डाग दिसून येवपाक लागल्यात. अमिताभ बच्चन आनी अनुपम खेराची फॅमिलीक कोरोनाची लागण जाल्या. शेनवार दीस अमिताभ बच्चनाचो कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आयलो. ताच्या उपरांत ताचो चलो अभिषेक बच्चनूय अहवालांत पॉझिटिव्ह आयलो. ह्या दोगांचेरूय मुंबयच्या नानावटी हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात. ऐश्वर्या राय बच्चन आनी तिची चली आराध्याकूय कोरोनाची लागण जाल्या, पूण जया बच्चनाचो अहवाल नेगेटिव्ह आयला. Namaskar, this is Amitabh Bachchan. I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं. आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है. आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं. आप जीवनदायी बन गए हैं आप. और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं. नतमस्तक हूं मैं आपके सामने. बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती. तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है. दे आर ट्राइंग टाइम्स. एवरीवन इज बीइंग वर्क्ड टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स. देयर इज ऑलवेज fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है. आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें. पूरा देश
आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बॉलिवूड कलाकार अनुपम खेराची आवय भाव राजू, मेवणी, रिमा आणि पुतणी वृंदा हाचो अहवाल पॉझिटिव्ह आयला, जाल्यार अनुपम खेराचो अहवाल नेगेटिव्ह आयला. अनुपम खेराच्या आवयचेर कोकोबेन हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात, जाल्यार हेर बाकींच्या घरात क्वारंटाइन करून दवरल्यात. नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी. तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला. फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए. तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला. तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना, और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया, और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था. फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया, जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली, और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला. इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिला बहन हॉस्पिटल. दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर, एंड माई ब्रदर एंड हिज फैमिली हैज़ क्वारंटीन देमसेल्व्स इन देयर होम. मैंने BMC को इन्फॉर्म कर दिया है, एंड BMC हैज़ बीन वर्किंग अमेजिंगली एफिशिएंटली. वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको वो भी सैनिटाइज करेंगे. और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को, अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए. बिकॉज हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है. एंड डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क. मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, एंड अमेजिंग, द मेडिकल स्टाफ इज़ डूइंग सच अमेजिंग वर्क. उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है. मैं आप सब लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाया. आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद जल्द ही मेरे परिवार को ठीक करेगा, और मेरी दुआएं और मेरा प्यार सब लोगों के साथ है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं. नमस्कार. थैंक यू. भारतीय क्रिकेट संघाचो आदलो खेळगडो चेतन चव्हाणाकूय कोरोनाची लागण जाल्या. 40 कसोटी खेळिल्ल्या चेतन चव्हाणान 1970च्या दशकात सुनील गावस्करा वांगडा भारताक बरी सुरवात करून दिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मनोहर पर्रीकारा बदला लालकृष्ण आडवाणीन आपल्याक मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिल्ली, पूण आपल्याक भाजपात येवपाचें नाशिल्लें ताका लागून ताणें खंय ती न्हयकारली. तरीकूय आपूण भाजपाक तेंको दिलो. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आल्लेमावन सांगलें. ताच्याकूय फुडें वचोन चर्चिल म्हणटा, काँग्रेसीचो खडेगाड फुडारी आलेक्स रेजिनाल्ड ताच्या जल्मा दिसा भाजपात वतलो खंय. पूण भाजपा TCP खातें दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान ताणें आपलो प्लान बदललो खंय, असो आरोपूय चर्चिलान केला. पळयात पुराय बातमी. एक वेळचे बरे इश्ट आणि एकाच पक्षातले वावुरपी रेजिनाल्ड आणि चर्चिला मदीं बरेच पेटला. दोगांयनी एकामेकांचेर आरोपांचो चिखल शिपडला. कांय दिसा पयलीं रेजिनाल्डान चर्चिलाक भाजपाचो मनीस म्हणिल्लो. ताच्या आरोपांक चर्चिल कशे पद्दतीन जाप दिता ती पळयात. पारिकारा सपोर्ट करून गेले तेन्ना भायर रावन तेन्ना म्हाका एडवानीक गावलेलो पारिकारान. तेमी अजून तेंगे MLA खंयसर आतां. एडवानीन सांगलें, पारिकार तूं जायनाका, म्हाका CM जाव. हांवें म्हणलें हांव BJPचो CM जावपाक शकना, कित्याक म्हाका BJP वचपाचें केन्नाच ना. हांवें तरी भायर रावन सपोर्ट केला. तेच जे भायर रावन सपोर्ट करपाक खरान इश्यू बेजिसाचेर सपोर्ट केलें, कित्याक म्हगेलो म्हाका डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. जो मनीस एकठांय केल्ले सगल्यांक भितर सरपाक, रेजिनाल्डान आपण भितर सरपाक दादा गेले तेन्ना, आनी तेणें वचोय चीफ गेस्ट आपयल्लो. CMाक चीफ गेस्ट आपयल्लो. CM चीफ गेस्ट येयलो. प्रूफ आहा म्हजे कडेन, पेपर आहा, प्रूफ आहा.
CM चीफ गेस्ट येयलो आनी त्या दिसाक CMान तेगेली केक कातली. तेगेली CMान केक कातली. केक कातून पळय तोंडाक घालता CM केक. CMान केक कातली आनी ते ज्या दिसाक मायेकारान पासून म्हळें आमी तुका डिप्युटी CM करपाक शकता, पूण रिजनल जागे कितें जालें भितर वचना जावपाक तेणें TCP मागलोली. त्याने TCP ताका दिलो ना म्हूण तो भितर सरलो ना. आनी म्हाका म्हणटा तूं हांव BJP म्हणून. महत्वाची गजाल म्हटल्यार आपूण खासदार आसतना वाजपेयीच्या नेतृत्वातले सरकार पडले कित्याक तर ताणें आपलें मत दिवपाक न्हयकार दिलो म्हणून असोय चर्चिलाचो दावो. हांव 2 फावट मेंबर ऑफ पार्लमेंट गेलां. म्हाका 1 वोट जाय आसलो वाजपेयाक, तो वोट हांवें दिलो ना. म्हाका 1 वोट दिलो जाल्यार म्हाका जायत मेळटालें. हांवें दिवन आनी 1 वोटा लागून वाजपेयी त्या दिसांनी दिल्लो. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. भाजपा कार्यकर्ते थळाव्या लोकांक फटीची म्हायती दितात. हें आयकून आपल्याक धक्कोच बसलो. मांद्र्या लायट उपकेंद्र उबारपाचें आसा, ताचें 80% काम पुराय जालां. देखून हें उपकेंद्र दुसरे कडेन व्हरपाचो प्रश्नच येना, मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन सांगलें. हाच्या वयल्यान भाजपा मदले मतभेद अजुनूय तशेंच आशिल्ल्याचें दिसून येता. मांद्रेची उदरगत जे पद्दतीन जावपाक जाय आशिल्ली ते पद्दतीन जाली ना अशें भाजपाचेच कार्यकर्ते म्हणटात. ह्या कार्यकर्त्यांचेर सोपटे बरोच चाळवला. सोपटे म्हणटा हे सामके फट, सगळीं कामां वेळेत पुराय जाल्यात खंय. जुनशेवेले सबस्टेशन असो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी असो किंवा 30 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तुयेन असो, हांव सांगांचे दिसता मुद्दाम, कारण काही कार्यकर्ते आमचे जाणून बुजून अफवा उठयतात की फाटल्या दिसांनी इलेक्ट्रॉनिक सिटीची जी सँक्शन जाली सबस्टेशन हे खंय निलेश काब्रालान सबस्टेशन बरोबर इलेक्ट्रॉनिक सिटी तुयेंतली घेवन आपल्या कुडचड्यान गेलो. विनंती करता अशा कार्यकर्त्यांक, बरे कार्यकर्ते, अशी अफवा पसरची न्हू. इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे 80% कनेक्टिविटी ऑफ रोड 52 कोटी खर्च करून कंप्लीट जाल्ले आसा. 5 कोटी 5 लाखाची वॉटर म्हणजे उदकाची सोय जावची हाचे खातीर ऑलमोस्ट 50% काम तेय जाल्लें आहा. आनी जी सबस्टेशन अफवा उठयतात की थंयच्यान व्हेले तेजे बरोबर इलेक्ट्रॉन, तशें कांयच ना. सबस्टेशन परत, कारण पयलींचो रेट जो आसलो बघा जेका आमी GSR म्हणटा तेतून बदल जाल्ल्या कारणान ते नवो GSR करून ऑलरेडी ती थंयच आसा, कारण गरजच आसा. इलेक्ट्रॉनिक सिटी पयलीं म्हणजे रस्त्याची कनेक्टिविटी जाता ती ऑलमोस्ट 80% जाल्ली आहा. दुसरी उदकाची सोय ती ऑलमोस्ट 50% जाल्ली आसा. थर्ड म्हणजे लायट, तेचोय परत सगळे गोष्टी करून ते थोड्याच दिसान मार्गाक वयतले. ह्याच्या व्यतिरिक्त जुनशेर सबस्टेशन मांद्रे म्हणजे मांद्रे मतदारसंघा खातीर टेम्पररी म्हणजे हांव म्हणिना टेम्पररी म्हणजे 4.5 कोटी खर्च करून डायरेक्ट तेवी फिडरा वयरसून लायट जुनो सोडा येयल्ली आहा. सगळे सोपस्कार जाले. फक्त उद्घाटन करपा खातीर हे 144 कलम असल्या कारणान आदरणीय मंत्री निलेश काब्रा म्हणपाक लागले की आमी मागीर करया. हाच्या खातीर रावलो. गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामोलकार. नावेली वटेनच्या वेस्टर्न बायपासाचें काम सारकें जावंक ना. हें काम बेगिनात बेगीन थांबोवन बांदकामाची चवकशी करून संबंधिताचेर कारवाय करची, थळावा आमदार लुईजन फालेरोन मागणी केल्या. नावेले वटेनच्या पुलाची उंचाय वाडोवपाचें आश्वासन मुख्य अभियंत्यान दिलां अशें आसलें तरी फालेरो मात समाधानी ना. तो म्हणटा ताची उंचाय 5.5 मीटर तरी आसपाक जाय, तशेंच उण्या दर्जाच्या कामाची चवकशी जावची अशी मागणी ताणें केल्या. I told the present Chief Minister, you see, as per the National Highway Guidelines and rules and regulations, you must have minimum 6 meters height. And I wrote another letter that is on 1st of July and asked him to immediately instruct the PWD engineers to stop the construction which they were expediting under the COVID times, which is against the guidelines. He called the principal chief engineer. He also asked him, and principal chief engineer himself was very shocked and surprised about the height. And he said, give me some time, I will. After the studying the matter, Chief Minister phoned me and he said, I will see that minimum 5 meters of height will be maintained over both the bridges. And today, I'm again grateful to him because
the national highway authorities, which are doing the work under the consultants, have done a great injustice, and I feel it is illegal to construct something below a substandard. Even though I am not happy with the 5 meters height, please try and keep 5.5 meters height. He said that he will try, but 5 meters he can assure and he can tell the press and all that, because I was having a press conference next day. And in the meantime, I have demanded that there should be investigations. The work must stop and action must be taken against those who are involved in constructing these substandard works on the national highway. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारत चीन सीमवाद तात्पुरतो निवळ आसलो तरी दुसरे कडेन दहशतवाद्यांचो आलाशिरो घेवन पाकिस्तानान भारतात घातपात घडोवन हाडपाची येवजण आंखल्या. चीनाचो इश्ट म्हणून वळख आशिल्ल्या पाकिस्तानान त्या खातीर तयारी चलयल्या. 250 ते 300 दहशतवादी पाकिस्तानांतल्यान भारतात घुसपाचे तयारेत आसात. परतून सीजफायर करून पाकिस्तानाचे सैनिक ह्या दहशतवाद्यांक भारतीय सीमेत भितर धाडपाचो यत्न करतात. शेनवारा जाल्ले चकमकेत भारतीय सैनिकांनी 2 दहशतवाद्यांक जिवे मारले. उपरांत भारतीय आर्मीन हे विशीं अधिकृत म्हायती दिली. दुसरीकडेन मलबार युद्ध सरावात ऑस्ट्रेलियाक आस्पावन घेवपाचो भारताचो यत्न आशिल्ल्यान चीन बरोच चळवला. 1992 सावन जावपी मलबार युद्ध सरावात ह्या नादी भारत, अमेरिका आनी जपानाचे नौदळ वांटो घेताले. पूण हे खेपे भारत ह्या युद्ध सरावात ऑस्ट्रेलियाक आपोवणे दिवंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राजस्थानात राजकीय अस्थिरता निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आनी काँग्रेसचो मोगाळ फुडारी अशोक गेहलोता मदल्या युद्धात काँग्रेस राजस्थानातली सत्ता उगडून बसता काय कितें अशें दिसपाक लागला. सचिन पायलटाच्या नाराजगीक लागून राजस्थानात मध्य प्रदेश पॅटर्न दिसून येवपाची शक्यताय आशिल्ल्याची चर्चा राजकीय पलटाचेर चालू आसा. राजस्थानातल्या राजकीय घडामोडींचे फाटभुंयेर पायलट आनी मुख्यमंत्र्याक दिल्ली आपोवन घेतला. पायलट सद्याक राजस्थानात काँग्रेसीचे नेतृत्व करता. कोरोना महामारीच्या पयलीं सचिन पायलट आनी भाजपा फुडाऱ्यां मदीं कितल्योशोच बसका जाल्ल्यो. काँग्रेसींतल्यान भायर पडलो जाल्यार पायलट प्रादेशीक पक्ष स्थापन करून भाजपात भितर सरपाक शकता. पायलटाक मुख्यमंत्री करपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण 2018ची वेंचणूक जिखल्या उपरांत काँग्रेस हायकमांडान मुख्यमंत्री पदा खातीर अशोक गेहलोताक फुडें काडलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.